मोगाळ भयणीनान बाबानो, आज पवित्र सभा बागयोंत जुआंव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार हाची परब पाळटा आनी ताची परब पाळटना आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमचे नदरे मुखार आसा तो म्हळ्यार देवाची महिमा आमी देखल्या तिका गवाय दिवया. भयणीनो आनी बाबानो, हो विशय खरें म्हळ्यार बागयोंत जुआंवाचेरूच हे परबेचेर ताचे शिकोवणेचेर थारलेलो आसा. कित्याक बागयोंत जुआंव ताणें शुभ वर्तमानूच बरोवंक ना, पूण ताणें आनीक 3 चिटी बरयलेल्यो आसात आनी त्याच बरोबर पवित्र पुस्तकांतलें निमाणें पुस्तक तें म्हळ्यार प्रकाशवणी, रेव्हेलेशन, बूक ऑफ रेव्हेलेशन, थंय बी ताणें बरयलेलो आसा. आनी महिमा म्हणटा तेन्ना विशय जेन्ना महिमेची खबर करता, देवाची महिमा आमी देखल्या म्हणटा पळय तें खरें म्हळ्यार बागयों जुआंव आपले चिटींत हें म्हणटा तें स्पोश्टपणी म्हणटा तो ताची महिमा आमी देखल्या. ही उतरां स्पोश्टपणी बागयों जुआंवाच्या चिटींत आमकां ती मेळटा. म्हणटच तीच म्हणलेल्या भाशेन विशयाक घेतल्या. खरें म्हळ्यार देवान खूद आपूण संवसारांत दिसून आपली महिमा दाखोवंक ना, पूण देवान तर आपली महिमा दाखयल्या जाल्यार आपल्या पुता जेजू वरवीं ती दाखयल्या. जेजून ओदीक करून जेजून केल्ल्या वावरांतल्यान आनी जेजून केल्ल्या विजमितां वरवीं देवाची महिमा हे भाशेन रुजू जाल्या, बापाची महिमा रुजू जाल्या. आनी एका वेळार जेन्ना जेजू मागणें करतालो तेन्ना पासून मागणें करून जाल्या उपरांत एक ताळो आयकूं येता आनी तो ताळो साक्षी दिता आनी म्हणटा, हांवें म्हज्या नांवांक महिमा जोडून घेतल्या आनी आनिकूय हांव म्हज्या नांवांक महिमा जोडून घेतलो. हें बापाचो ताळो हे भाशेन उलयता. हांवें म्हज्या नांवांक महिमा जोडून घेतल्या. कोणा वरवीं? जेजू वरवीं, ताच्या वावरांतल्यान, ताच्या विजमितां वरवीं बापान आपणाक महिमा जोडून घेतली. पूण आनिकूय हांव म्हाका महिमा जोडून घेतलो अशें बाप साक्षी दिता. आनी ही महिमा उदीक करून बाप जोडून घेतलो पळय ती आपणाक, ती जेजूच्या कोश्टां, मरणां आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं. आनी ही महिमेची खबर म्हणलेल्या भाशेन आयच्या दोनूय वाचपांनी केल्ली आसा. आमी शुभ वर्तमान जें आयकलां, मागदालाची मारिया जेजूक फोंडान घातल्या उपरांत खबर ती मागदालाची मारिया आनी थोड्यो वस्तुऱ्यो थंय गेल्यो फोंडासरी आनी थंय मागीर तांकां फोंड उक्तो जाल्लो मेळ्ळो. जेजूची कूड ना म्हणटच थंयसान ती भियोन खांपेरून जेजूची कूड खंय गेली हे भियोन खांपेरून ती धांवून धर्मदुताशी येता. पेद्रू सोरी आनीक जेजू मोग करतालो त्या शिसाची खबर केली आसा. मोग कोत्तालो जेजू तो शीस दुसरो न्हय, बगर आयज जाची आमी परब पाळटा पळय ती जुआंव, ताची खबर केल्ली आसा. प्लस मारिया मागदाल्यान तांचे सरी गेली. तिणें म्हणलें हे भाशेन वचून सांगलें, सुमयाक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकलो. आनी आयकोना फुडें दोगूय जाण, पेद्रू आनीक तो दुसरो शीस, जेजूच्या मोगाचो शीस, हो जुआंव वेता, धांवून वेता. पूण पेद्रू लागीं तितलें धांवूंक जायनासलें, कित्याक पिराय मातशी चड आसली. हो तोरनो आसलो, भुरगे पिरायेर म्हणल्यार भाशेन आसलो जुआंव, तो बेगीन धांवता. तो समाधीशी पयलो पावता. पूण पावल्या उपरांत तो देखता फोंड उक्तो आसा तो, आनीक तशेंच त्यो ओली ज्यो आसात त्योय बी तो देखता, पूण तो भितर वचना. आनी उपरांत मागीर पेद्रू पावता. पेद्रू डायरेक्ट भितर फोंडान वेता थंयसर जंय जेजूक निकी पिलो थंय. तो पळयता सगळ्यो ओली बा
आनी तो भावार्थ आपणाचो दवरता. त्या उपरांत मागीर जिवांव भितर सोदता आनी जिवांव भितर सरोन तोय बी म्हणटा निमाणे ओळीनाचे ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. त्यो बोली बा आसा त्यो सगळ्यो पळयल्यो ताणें आनी तितलेंच पुरो जालें ताका. हें जेजू खरेपणी पुनर्जीवन जाला, जेजू मोहिमेन बापाचे भरला, तें इतलेंच ताका पुरो जाता. आपल्या भावार्थान हें स्वत मानून जेजूचेर विस्वासून तो हे भाशेन ही मोहिमेचो म्हणल्यार भाशेन तो ही मोहिमा अणभवता तो आनी ग्वाही दिता. आनी हाचीच खबर मागीर तो आपले चिटीन करता. आमी पयलें वाचप जें आयकलां तातूंत तो साक्षी दिता. तो म्हणटा तो ओरोंबाकतान आसलो, ताका आमी आयकलां आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला, ताका पळोवन आमी मुरगोटल्यो, ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिलां. खरेंच जिवीत दिसती पडलें तें आमी देखलें आनी ताका आमी ग्वाही दिता. हे जेजू विशीं तो उलयता. कोण भाशेन जेजूक अणभवलो तो, वो कोण भाशेन जेजू वरवीं मोहिमा बापाची देखली, ताची म्हळ्यार भाशेन ही खबर. आनी तितलेंच न्हय, तो म्हणटा आमी गोवाय, कित्याक काशा दोळ्यांनी देखला. आनी ही गोवायकी वो जिवांव दिता ती एकोद्दान उतरांचे आपले पुरगोटणेंतल्यान आनी दुसरें बरोवपांतल्यान तो हे भाशेन गोवायकी दिता. देखून निमाणे ओळीन आयच्या पयल्या वाचपाचें आमी आयकलां, हें आमी तुमकां बरयता, जें कितें आमी देखलां अणभवलां तें आमी तुमकां बरयता. बरोवपांतल्यान ताणें हे भाशेन जेजूची मोहिमा ताणें परगटली. त्याच खातीर भयणीनो बाबानो हो विशय आमचे नदरे मुखार आसा. देवाची मोहिमा आमी देखल्या, तिका गोवाही दिवया. कित्याक ह्या दोन दुतान मोहिमा देखली, एकोदान जेजू वांगडा भोवून, ताच्या वांगडा जिवन, ताची शिकवण आयकून, ताची विस्मितां पळोवन ताणें ही मोहिमा भोगली. आनी अदीक करून जेजूच्या कोश्टा मरणांतल्यान आनी पुनर्जीवनपणांतल्यान ही मोहिमा ताणें भोगली, अणभवली आनी हे मोहिमेक ताणें मागीर साक्षी दिली. आमच्याय जिवितांत आमी गरज आसा देवाची मोहिमा ही अणभवूंक. आनी देवाची मोहिमा तर आमी अणभवतले जाल्यार पयले सुवातेर परम संस्कारांतल्यान, पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान तोच जेजू जो कोश्टवला, मेला आनी पुनर्जीवन जाला, तोच जेजू खुद हो जेजू पवित्र मिसाचे भेटेंत हाजीर जाता. गरज आसा आमचे भावार्थाचे दोळे. आमचो भावार्थ गरजेचो. जर तर आमचो भावार्थ ते भाशेन ह्या स्वताचेर मजबूत आसा जाल्यार हांव खरेपणी देवाची मोहिमा दर मिसांत हांव देखूंक पावतलो, अणभवूंक पावतलो. दुसरें म्हळ्यार देवाची मोहिमा आमी परम संस्कारांतल्यान अणभवता. आमी साक्रामेंता वरवीं, संस्कारा वरवीं आमी अणभवता. दर एक संस्कार आमकां देवाची कृपा हाडटा. म्हळ्यार भाशेन देवाची मोहिमा आमकां पावयता. पूण थंय परतून आमकां जाय तो म्हणटा तो भावार्थ आनी फावो ती आमची ओत्मीक तयारी ह्या साक्रामेंतांनी वांटो घेवन. आनी तेन्नाच आमी ही देवाची मोहिमा आमी भोगूंक पावतले. देवाची मोहिमा हे भाशेन घडटात त्या वस्तू वरवीं, भोव करून विस्मितां वरवीं देवाची मोहिमा दिसती पडटा. अजुनूय देवाची वेगवेगळी विस्मितां दिसती पडटात. आनी जेन्ना ह्या दिसांनी आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांची दाखोवणेंत आमी आसां, त्या काळांत उलयल्या भाशेन आमी आसां. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्याच जिवितांतल्यान कितली विस्मितां घडली. अजुनूय हो आमचो गोंयचो साहेब विस्मितां करीत आसा. कितलीं मनशां आपलो खोल खोल भावार्थ घेवन थंय येतात, ताच्या पांयाशी येतात, ताका ताचो हे भाशेन उमाव घेवंक येता, भावार्थान घेवंक येतात, मागणें करूंक येतात हांगासर. आनी जायत्यांनी हे भाशेन जायतीं विस्मितां अणभवल्यान. म्हळ्यार भाशेन तांणी देवाची मोहिमा हे भाशेन आपल्या खाशा जिवितांत अणभवल्या. म्हणटच हो भाग्यवंतूय बी आमकां एक देवाची मोहिमा
आमी अणभवूंक आमकां एक खेरीत सोयेक. आनी ह्या भाग्यवंतान जशें भाग्यवंत जुआन आपलें जिवीत झरयलें मोहिमेन बोललेल्या जेजूक परगटूंक, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरानूय बी आपलें जिवीत हे भाशेन ताका गोवायकी दिवंक परगटूंक देसा देसांनी तो भोंवलो आनी ताणें आपलें जिवीत सोंपयलें. हें आव्हान आयज म्हजें आनी तुमचे मुखार आसा. आमी बी हे भाशेन मोहिमेन बोललेल्या जेजूक आमी अणभवूंक, देवाची महिमा हे भाशेन जेजू वरवीं आमी अणभवूंक आनीक आमी गोवायकी दिवंक. आमी आतां ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना खेरीतपणी तोच मोहिमेन बोललो जेजू ह्या परम संस्कारांतल्यान मिसाचे भेटेंतल्यान आमचे मदें हाजीर जातलो. ताकाच आमी खोतखोत्यान मागुया ताचे लागीं. आमी ही मोहिमा ताची खरेपणी जी अणभवता ती परम संस्कारांतल्यान ताका आमी साक्षी दिवंक आमकां ताचेच थंय देवाची कृपा, देवाचो आदार आनी देवाचें बळ आमी मागुया.